मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेख पोळ्याचे हेडलाइन्स। नावेलचे जंक्शन भूलभुलैया गटरांच्यो उक्त्यो जाळयो तकटेना जाग्यार येरादारी करपी सदांच गोंधळात। देशात येता नवो लेबर कायदो गोयचे चायना करू नाकात विजय सरदेसायाची शिटकावणी। कायदो गोयच्या कल्याणाचो सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान। उटंगराच्या पावसाक लागून थंड उरले हवामान। कांय कडेन रस्ते गेले उदका पोना। येरादारीक आडमेळी 27 मेरेन येल्लो अलर्ट। आणि आता याची कोकणी खबर विस्तारान। नावेलचे जंक्शन आपल्या बाबत कामाक लागून बरेच फामाद आसा। हे जंक्शन आता भूलभुलैयात जावन रावला। रस्त्या वयल्या गटारांच्यो जाळयोय सारक्यो नात। तकटे सारखे नाशिल्ल्यान येरादारीत आडमेळी येतात। समस्यांनी रेवाडो घातिल्ले जंक्शन दाखयता रमेश नायक राऊत। आज आमी आसात ते नावेली आसात आणि आमी नावेलीचे जे कन्फ्युजन जंक्शन आसा या जंक्शनाची परिस्थिती दाखयतात। आणि हे कन्फ्युजन जंक्शन हेच्या खातीर म्हणतात की जी PWD ऑथॉरिटी जी बोर्ड लायता या ऑथॉरिटीक हांगा शिकले म्हणटे ना म्हणूनच आज ही परिस्थिती आमची गोंयची लोकांचेर येयले कडेन आसा। इतली बरे आमगे ऑफिसर आसून कित्याक दोळ नासल्या भशेन करता म्हण कळना। आज हे जे जंक्शन आसा नावेलीचे हे जंक्शन म्हणल्यार सामकें डेंजरस जंक्शन आसा। हांगा कितली एक्सिडेंट जाल्या कितली लोकांक हातपाय मोडल्यात मेल्यात ते सांगूंक जायना। पूण हेजेर ऑथॉरिटी ही जागी म्हणटी जायना। हांगा बोर्ड लायल्यात पूण बोर्ड खंय लायल्यात तेंची डायरेक्शन चेंज आसा। डायरेक्शन ना जेन्ना व्हडले जे कंटेनर येतात ते डायरेक्ट सिटी भितर वचपाक सोदतात नावेलीच्यान। हांगा हे वचपाक कित्याक सोदतात की हांगा बोर्ड ना। बोर्डाची सायन बोर्ड जो आसा हो वेगळे तरेन आसा म्हणटरे हांगा सगळे जे ड्रायव्हर आसात गाडयांचे हेंकां त्रास जातात। आज जे पुलीस आसात हे आपल्या तरेन इतले काम करतात ट्रॅफिक पुलीस पूण तेंचे सुद्दां नाका येयले कडेन आसा। कित्याक मॅनेज कशें करपा म्हणटा कळना की ह्या रोडाचेर दिसाक हजारांनी गाडी येतात पूण ह्या गाडयांक आवरपाक जाय कोण आवरतलो। हे PWD ऑथॉरिटी जे आसा हेणी बेगीच्या बेगीन हो सायन बोर्ड सारको करचो आनी हेचे डायरेक्शन चेंज करून सारको लावचो ताकी जे भायर साकून व्हडले व्हडले कंटेनर आनी ट्रक येतात तांकां सिटी एरिया वचपाक नाका। म्हणूनच आमी मागतात बेगीच्या बेगीन PWD ऑथॉरिटीन हांगा हो जो बोर्ड आसा हो सारको लावचो। आनी दुसरो हांगा जी फुटपाथ आसा भितरल्यात आनी तेतूंतल्यान उदक वयता आनी तेचेर वयर जाळी मारल्या ह्या जाळयेच्या कुडकी गेले कडेन आसात तेन्ना मनीस तितून पडत सांगयना बायक शिरकयत म्हूण सांगयना। हेंय तेणी काम करचें म्हूण मागतात। नावेली ते मडगांव वयता तो मेन जंक्शन हे दोन्ही लागता आमकां आनी हांगा सायन बोर्ड सारकी ना। एक सायन बोर्ड आहा तो जंपिंग जावन बसला हालींच न्यू केल्ले ते कशें केले कांय खबर ना। आख्खे जंक्शन बोर्डाचो कांयच कळना। वयते लोक बाबडे ते भायले येताय ट्रकार बी येताय पळय ते वयता आसतना तांकां ते सिग्नल कळना आनी ते सिटी भितर सरताय। सिटी भितर सरता ते जाले ट्रॅफिक फूल जाम जाता। हांगा ट्रॅफिक पुलीस ना आनी PWD जे वर्क चल्ला तेंगे काम मेन ते स्पीड ब्रेक घातला हांगा सितारा बजाजा कडेन आनी मुखार थंय तेंगे ते पट्टी सुटले। जर बायकार नावेली जंक्शनाचे पट्टे सुटल्यात हय ते सारखे ना तेंगेले आनी ते कितें जाता बायकार आमी वता पळय आमकां सारको त्रास जाता। व्हडली गाडी कशी ती क्लियर जावन वयता बाबा आनी थंयच्यान हांगा पर्यंत जेन्ना ते बारीकशें काम PWD पळयना जाल्यार आनी व्हडलें काम आनी कितें करतले। हेजेर गव्हर्मेंट लक्ष दिवपा जाय। PWD जे आहा पळय इंजिनियर बी आहा ते येवन पळोवपा जाय म्हणून हांगा त्रास जाता चड त्रास जाता। जितले भायले गाडी येता पळय तांकां कांय सिग्नल कळना आनी ते ट्रॅफिक जाम करून बसता। सायन बोर्ड सगळो पडले कडेन पडले कडेन तेजी दशा पळय कितें जालें तें। आनी दुसरी गजाल म्हणटा हांगासरल्यान पयलीं जे सेवेजाचें काम चल्लां ते देखून आख्खे आमी शेतां वयता ते बरें आहा। शेतां परस पार जाला रस्ते गाडयो व्हडल्यो गाडयो वयता ते हांगा त्रास धाकटी गाडी तांकां त्रास बायकवाल्या चड त्रास जाता। बायकवाल्या खाना पडटा आनी पडटा हांगा चड। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर। देशात नवे लेबर कायदे येवपाचे आसात। वेकन्सीज रिपोर्ट करपाक जाय। एम्प्लॉय स्टॅटिस्टिक दिवपाक जाय असो कायदो सरकार हाडपाक पळयतात। पूण ते खातीर पॉलिसी आसप भोव गरजेचे। आमदार विजय सरदेसायान सांगले। वर्कर गोयचे पूण बॉस गोया भायले अशें चित्र आसतले
जे संघर्षान भरिल्ले उरतले. आयकात विजयान उक्तायल्लो भय आनी ताचे जाल्ले चर्चा. इशू असो आहा की कितें शॉर्ट टर्म, कितें मिडियम टर्म आनी कितें लॉंग टर्म आमी करूंक शकतात. शॉर्ट टर्मान आमी कितें म्हणलां की सरकार आतां कायदो हाडटा, वेकन्सीज रिपोर्ट करूंक जाय आनी एम्प्लॉई स्टॅटिस्टिक्स दिवपाक जाय. मिडियम टर्म म्हणल्यार 3 months to a year कितें करूं येता आमच्यान एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करूं येता. एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कितें जाली, आतां रोहन खंवटो ना, रोहन खंवटो 2019 आमचे बरोबर मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी म्हणून ताणें सुरवात केल्ली. ताजे फुडें त्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचें कितें जालें तें हांव एक्झॅक्ट नकळो. पुणून स्पिकर सर, कायदे रेग्युलेशन्स ही पॉलिसीच्या अंडर जावंक जाय, ताजे खातीर ही पॉलिसी आसपाक जाय. आनी स्पिकर सर, आतां 1 वर्सा नंतर आमकां नवे लेबर लॉज येवपाचे आहा. बाबूश, हें आयकपाचें. नवे लेबर लॉज जे येतले, देशाचे लेबर लॉज, हे इतले एक्सप्लॉयटेटीव आसतले आनी हातूंत तुका कांयच चान्स ना खंयच. स्पिकर सर, आज करंट चॅलेंज कितें आहा? चॅलेंज म्हणटी अशी आहा की देर इज अ सरप्लस ऑफ लेबर फ्रॉम अदर स्टेट्स. हातूंत कितें जाता की गोंयचे वर्कराक कसलीच लेवरेज नासता फॉर फेर प्ले. तो जर कोणा कडेन मागता की बाबा आपल्याक हॅरेसमेंट जाता, आमी बाब लेविन्सन मार्टिना कडेन इश्यू घेवन गेले, ते हे गेले तेन्ना ते पयशे थंय तांणी कितें सांगलें ताका की ते भायले हाडटात ते तांकां धांवडायतात. सो बेजिकली कायद्यान कसलोच असो फ्रेमवर्क ना आमकां न्याय दिवपाक. अनइक्वल ट्रिटमेंट जाता. स्पिकर सर, मॅनेजर आसतात नॉन गोवन, लेबर आसता लोअर सेक्शन आसता ते गोवन. सो तो तांचेर अन्याय करता. HR ऑफिसर्स डोंट एड्रेस द इश्यूज. Companies are hiring apprenticeship workers from outside Goa. These are issues, Speaker sir. I stand to reply to the resolution moved by Honorable Member Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, the Office of the Commissioner of Labour and Employment implements various labour legislation as enacted by Government of India and as extended to the state of Goa. Beside the state labour legislation and the schemes for the welfare of the workers in the state of Goa. For effective enforcement and implementation of provisions of all these labour legislations aiming at welfare of workers, different authorities are appointed and notified by the government. Some of the labour legislations which aim at the welfare of the workers are as follows: building and other construction workers, Contract Labour Act 1970, Employees Compensation Act 1923, Equal Remuneration Act 1976, Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Act 1946, Interstate Migrant Workers Act 1979, Minimum Wages Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Account Act 1972, Payment of Wages Act 1936. Besides other acts, the routine and surprise inspections are being carried out by the enforcement machinery appointed by the purpose of implementation of provisions of this act and the rules and thereunder. Wherever the instance of violation and statutory benefits provided under the acts are noticed, strict action is initiated against the employers by way of filing prosecutions in the court of law or otherwise. The government of Goa has revised minimum rates of wages in 20 scheduled employment in the state of Goa with effect of 11th August 2023 and has further increased the same by the way of issuing the order increasing the variable dearness allowance with effect from 1st April 2024. बाबुशाच्या स्पष्टीकरणा उपरांत विजय सरदेसाय आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता मदीं उतरांचो संघर्श जालो. मुख्यमंत्री गोंयचे चायना करपाक पळयता. सीएम एंटी गोवन असोय विजयान आरोप केलो. पळयात. स्पीकर सर, हांव रेफरन्स इतक्याच खातीर करता, तुवें तें ड्रॅकोनियल आनी हें तें सगळें सांगलें तुवें म्हणून म्हणटा तुका हांव. कोंकणी समजा दिसता. स्पीकर सर, खंयच्या भाशेन उलोवंक जाय हेजेर? म्हाका कोंकणी समजता. अरे हांव जे उलयता तेच ताणें आन्सर दिला. हो मदीं उडो विजय चड आपलें उलय कळना म्हाका कितें तें. सिरियस ना स्पीकर. हो एंटी गोवन
इज नॉट फॉर परत एकदा सांगता एलिगेशन डायरेक्ट हांवें जितके स्पीकर सर ताका परत एकदा सर जेन्ना आमी कायदे माझ्या सरकारान ज्या आपण एक गोंयकारा खातीर कितें करपाक जाय तें केलां हांव परत सांगता स्पीकर सर कित्याक तेन्ना ऑब्जेक्शन तशें कशें घेतलें तुवें जेन्ना हे चार डायरेक्टली हे ज्या 4 एक्टाक जो आहा पळय न्ही तो ड्रॅकोनियल आणि हे जे सांगता पळय न्ही तूं पयलीं ड्रॅकोनियनूच ते सांगला ड्रॅकोनियनूच ते ना ड्रॅकोनियन एंटी लेबर ते कंप्लीट करपाक दियात. स्पीकर सर एंटी लेबर आसूच शकना स्पीकर सर परत स्पीकर सर चायना करूंक सोदता तो चायना जाल्या उपरांत एफडीआय हाडपाक फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हाडपा खातीर इंडिया चायना करूंक सोदता एफडीआय हाडपा खातीर न्ही इट इज इन द फेवर ऑफ लेबर ताजेर बरयल्लें आहा एफडीआय हाडपा खातीर म्हणून तुज्या बजेटान निर्मला सीतारामनान पयलीं सांगला एफडीआय येतली म्हणून तुम्ही बजेट तुज्या वाचना तुम्ही फक्त चिटीचेर रावतात. So when it is industries is with you and you have brought in industrial law, even land is under 18, entry 18 of list 2 with you. Therefore you're giving the land, that's what I pointed out. You can amend that and you can bring the provision. I'm not saying about the other establishments outside. I know the controversies which will arise. But I'm not asking even the government, nor will I make foolish suggestions, put it and get yourself burnt. No. What I'm saying, what you can do is what is within your jurisdiction. That is what we are demanding you do it. At least first step you protect in the industrial areas which can be done. Even otherwise, whatever you may have the powers under list 2 of industries which can be subsequently brought in, that you can defer later. But this amendment, why should you not bring it? स्पीकर सर इन फ्युचर जो आसा पळय न्ही एकदा हे आफ्टर द मार्च 25 इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत आमी डेफिनेटली हेजो रिगार्डिंग द IDC आनी हेजो ताजो विचार करपाक शकता म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा ताका तांच्यांनी फाटीं घेवचें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्सन रोझारियो आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. आणि आता एक कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत एसटीक म्हळ्यार अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षणाची पोकी आश्वासनां दिवप बंद करात. आश्वासनां दिवचे परस सरकारान काम करून दाखोवचे आदिवासी काँग्रेस समितीन सरकारा कडेन मागला. आरक्षणा खातीर सरकारान अध्यादेश काडचो वा विधेयक सादर करचे अशेंय काँग्रेस समितीन म्हटलां. एसटीचे आरक्षण चालीक लावपा खातीर पावलां उबारात. आदिवासी काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष रामकृष्ण जल्मी आणि राज्य कार्यकारी समितीचो वांगडी जोसेफ वाझान राज्यसभा खासदार सदानंद तनावडे कडेन मागला. तनावडेन अध्यादेश वा विधेयकाची मागणी करची. 2027 मेरेन लेगीत आरक्षण जावचें ना अशी भिरांत गोंयांतल्या एसटी समाजाक आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासनां दिवचे परस आरक्षण प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर काम सुरू करपाची गरज वाजान उक्तायली. रिझर्वेशन दिवचे म्हणून गोवाच्या बॉम्बे हायकोर्टान हांगासर 2017 ऑर्डर जाल्या की एसटीक रिझर्वेशन दिवचे म्हणून. जाल्यार हे सरकार कोर्टाची ऑर्डर मानिना. अलाहाबाद हायकोर्टान ऑल इंडिया लेवलचे सांगला की जे पेंडिंग इश्यूज एसटीचे आसा इन्क्लुडींग गोवा तांकां रिझर्वेशन इम्प्लिमेंट करात म्हणून सांगा. ते म्हणून माने म्हणजे ही बीजेपी जी आसा ती कॉन्स्टिट्यूशन मानिना, ही कोर्टाक मानिना आणि हे समाजाकूय मानिना आणि फक्त आरोप प्रत्यारोप करप हे चल्लेलें आसा. ताका लागून ह्या जे कोण ते प्रेस बी घेता म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की आमचे कडेन येवं नाका पार्टी म्हणून तुमी ते गाकुबेट जी संघटना आसा गावडा धनगर फेडरेशन त्यांचे तुम्ही ट्युशन घ्या. ते बीजेपीचे ट्युशन घेवन तुम्ही आमच्या समाजाचें नांव घाण करतात आणि समाज कित्याक उलयता म्हणून तुम्ही पब्लिकली करतात. ताका लागून म्हाजें एक म्हणणें आसा हे जे एसटी सेल म्हणून तांचे कोण आसा तेंच्यांनी सारकें उलयचें आणि लिगल उलयचें जेणे करून हे मिसगायड करपाचे टायम सोंपलेलो आसा. कारण मिसगायड करून 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 तुमी इतले ती मतां घेतली आणि साऊथ गोवात आतां आमचे खरें साऊथ गोवाचे मेजॉरिटी आसा 1 लाख पेक्षा चड वोट्स आसात. ह्या कोण साऊथ गोवाच्या लोकांनी आपलो कितें जो मॅन्डेट आशिल्लो दिल्लो आसा. ताका लागून ह्या सरकार गोंयचो सरकार आनी गोंयचो मुख्यमंत्री आमचे भितर रिलिजियस डिफरन्सीस करून एसटीच्या लोकांक वांटपाक सोदता आनी हे सिद्ध कित्याक जाता हे पत्रा वयल्यान गमून येता. हे पत्र जे बरयल्लें आसा ते तुमकां हांव पत्रकारांक दिता तुमी तेजेर स्टडी करात आनी पळयात कशें आहा पळय. हांव लास्ट पॅरा वयता लास्ट पॅरा. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट
the reservation is provided in the tenure of the BJP government to have a long-lasting advantage. Mere an announcement about the reservation of the seats for scheduled tribe community will garner the support from the Christian Gowda community. This will in turn help the party in securing to win the South Goa parliamentary constituency in 2023. एक प्रॅक्टिस करून आमकां आमची भितर फूट घालून क्रिस्तांव गावडा आनी हिंदू गावडाच्या मध्ये फूट काडून आमकां जे पळय कितें मेळपाचें आहा तें आमचे भितर धस्पड करून तें तशेंच दवरपाचें मुखार वचपाचें आसा. हे नाटकां केल्ले परस हेजेर तेजेर वारप केल्ले परस आनीक नाका जाल्ली एश्युरन्स दिल्ले बदले तुमचो सरकार जो परांगाचो सरकार आनी केंद्राचो सरकार जो आसा तेका घेवन तुमी जाता तितले बेगीनच्यान बेगीन हेजेर ऑर्डिनन्स नाजाल्यार बील हाडपाचो प्रयत्न करा आनी ती सगळी भाशणां तुमची करपाची एश्युरन्स दिवपाची आनी ती बंद करा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी संगीता ओली. वाळपे विर्नोडा महामार्गार जाल्ल्या अपघातात कारीन देवाच्या घुमटीक बिरेस्तारा धपको दिलो. घुमटी पुरायेन उद्ध्वस्त जाली. हायवे ऑथॉरिटी महामार्ग 66चेर काम करपाक शुक्रारा आयिल्ली खरी, पूण विर्नोडच्या लोकांनी ते काम बंद घाले. पळयात कितें जालें प्रॉब्लेम आमच्या गांवच्या लोकांक जातले. तांकां ते ब्रिज बांदतना सुद्दां साहेब सांगलेलें 2 मीटर हायट दिले, हांगा देव सकयल रावतालो न्ही, हांगा 0 पॉयंट जातालो आनी आमच्या लोकांक थंय अंडरपास तयार जातालो. कित्याक लोकांक आतां थंय रावंक मेळना. इतले हे हायटीचेर 2 मीटर हायट दितालो, हांगा देवाचे हात लावपाची गरज ना. चळी दवरलेले करून 50 मीटर चळी केला, गटार ना फटार ना काय ना. 2 मीटर हायट वयर करीत जाल्यार 0 पॉयंट आयकोंक ना. पूण हेजेर आतां सांगले हेंच्यानी न्हू, आयता मेरेन तुमी रावा पळया कितें आहा तें. मागीर तुम्ही जबरदस्ती करतले जाल्यार तितून कोण आमचो हे करपाचो आमचे कोणाची ऑफिस आम्ही उगता गाडयेन घालता वरान दाखयतात ते काम जायना त्यांच्याकडे. काय ते बाटल्या पाणी हावपाक वचपाक जाय काही नासतना उडयला प्रसाद घेता त्याच्या उपरांत ती मोडया प्रसाद घेता उलय ना सांगा आज लावून नका म्हणजे बुडल्या कोणाक सांगा आमकां सांगा. जेन्ना काल पडली तेन्ना तुम्ही कोणाक नंबर कॉन्टॅक्ट करूंक काल खंय आसले आमी आतां सर आतां म्हाका सांगते गटार अर्दवट सांडले रस्त्यार पाणी येता हांकां सांगत आसता ते काम तेंचे कडेन जायना. सर्वीस रोड पळयात कितें जाल्लें आहा तें करूंक येता. हे आमकां पयलीं आमचे एकच बंद आसा ताचे उबे जावचे आमी ग्रामस्थ जे आहा सक्षम आहा आमी तेचे डिस्कस करता तुमकां तेचे सांगता. मागीर सर पहिले आता एक काम स्टॉप कर सगळे गाडी पहिले म्हणजे हे करा गाडी हवे दवरून बोला काय माहिती काय कर आणि कोणाक सोडूंक ना आयज पर्यंत. हे एमयूआर स्पश्ट खबर आसा म्हणून एमयूआर 3 वर्सां पर्यंत थंय येवंक ना. म्हणजे आमकां तेंच्यांनी पंचायतीकय कितें इन्फॉर्मेशन करूंक ना, गांवांत देवस्थान कमिटी आहा तेकाय कितें तेंच्यांनी करूंक ना. आनी अचानकच येयले आनी तेंच्यांनी आयज हांगासर हात घातलो. कित्याक हो देव हांगासलो म्हणजे सारको खर, सगळो लोक तेका हांगासलो मानता. येता वयता लोक व्होण मारल्या शिवाय केन्नाच वचना ह्या देवाक. इतलो देव हो कडक आहा तरी आसतना तेंच्यांनी कोणाकच विचारनासतना आयज ते 24 वरां जावच्या पयलीं येयले आनी केल्ले आनी हें उडयली तेंच्यांनी. तेचेर कितें ते एक्शन घेवपाचें. आमी प्रत्येक फावटी आमी सरकाराच्याय निर्देशनान हाडून दिलें, स्थानीक आमदाराच्याय दिला, माननीय मुख्यमंत्री आमचो हांगा येवन पळोवन गेला. पूण हो
जो हे आहा पळय रोड हांगा नॅरो जाता हांगाच्यान जी आमची देवाची घुमटी आहा ती कितलो तेंप आमी सांगलें हांगा आमकां ऑप्शन कितें तरी दिया क्रॉसींग, कारण ही सबंद पेडण्याची सीमा आहा. हांगा जर कितेंय जर हें आहा जाल्यार लोक हांगा पान विडो दवरपाक येता, तर आमकां लोकांक हांगा कितेंच दिवंक ना. पूण आयज हे पळय हांगा ल्हान मोठे खूब एक्सिडंट जाल्या, पूण आयज ही जी गाडी मारल्या तितून जी आमची देवाची जी ल्हानशी घुमटी आहा ती टोटल डेमोलिश जाल्ली आहा. हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता आनी सरकाराक कितें हो नॅशनल हायवे हांगा हेजेर बऱ्यांतले बरें सोल्युशन काडून ह्या प्रत्येक लोकांक जे हे प्रॉब्लेम जाता तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचो. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा. आता ताका वादळी वाऱ्याचो सांगात मेळिल्ल्यान चडशा वाठारांनी लुकसाण जाल्ले पळोवपाक मेळटा. ह्याच वादळी पावसात मडगावच्या रवींद्र भवनाच्या पांख्याचे पत्रे हुबून सकयल पडले. तशेंच पेड्डा मडगावात झाडाक कोसळ्ळी. पळयात संदीप तुळेकाराचो रिपोर्ट. काल राती नेटान वादळ आनी वारे जाल्ले, त्या कारणां खातीर मडगांव वाठारांत खूब कडेन झाडां पडून पडझड जाल्ली आसा. तशेंच मडगांवच्या रवींद्र भवन हांगा तेचे पत्रे आसले ते उडोवन सकयल पडिल्ले आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ते पत्रे घालपाचें काम जोरान चालू आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. युनायटेड क्लब वेर्नान कुडतरी जिमखानाक 2-0 अशा गोल फरकान हारायलो. बानावलीच्या दांडोळ मैदानाचेर ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पयले अर्द गोल नासतना सोंपले. दुसऱ्या सत्रांत 42व्या मिनटाक आणि 60व्या मिनटाक युनायटेड क्लब वेर्नान 2 गोल मारले. कुडतरी जिमखानान यत्न केले खरे, पूण ते अपेशी जाले. युनायटेड क्लब वेर्नान जैत जोडून क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. सेंट सेबेस्टियन युनियन क्लबान ही मॅच घडोवन हाडली. पळयात काय रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. शुक्रारा उटंगराच्या पावसाक लागून हवामान थंड उरले. कांय सुवातांनी उदक भरले आणि चड येरादारी आशिल्ल्या मार्गाचेर आडमेळी आयली. IMDन ऑरेंज अलर्ट आनीक एक दीस 27 तारखेमेरेन वाडयला. सप्तकाच्या शेवटाक उटंगराचो पावस सुरू उरतलो अशी अपेक्षा आसा. आयतारा फकत येल्लो अलर्ट दिल्लो आसलो तरी शेनवार आणि आयतारा घसघशीत पावस पडू येता. शेनवारा पावसा वांगडा वादळी वारो गळपाची शक्यताय आसा. झाडां पडप आणि वणटी कोसळपाचो भंय आसा. नागरिकांनी प्रवास करताना चड जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. आता ओले हवामान आसून लेगीत तापमान उणे जावपाची शक्यताय ना. शेनवारा अदमास 30च्या उच्च तापमानाचो संकेत दिता.
सांज वेळा उणे तापमान 25 मेरेन देवला. शेनवार मेरेन ऑरेंज अलर्ट. IMDचो 28 आनी 29 तारखेक येल्लो अलर्ट. 30 तारखे मेरेन घसघशीत वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस. शेनवारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.